तुयें चिवय या वाठारांत रवी नायक हांणी आपल्या शेतात काळंगाची व्हडा प्रमाणात लागवड केल्या। ह्या शेताच्या पिका वयत तांकां तांच्या घरकान्नीचो तेंको आसा। ऑगस्टा आनी बेबी क्वीन अशा 2 तरेच्या काळंगाची लागवड ती करतात। रानटी जनावरां शेतात घुसून शेताची नाशाडी करतात अशी ह्या शेतकाऱ्यांची कागाळ आसा। कृषी खात्यान हाची दखल घेवन ह्या रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो तशेंच ह्या शेतकाऱ्यांक येवजणेचो लाव दिवचो। ही खासा काळंगाची लागवड पळोवपाक जायते विद्यार्थी आनी शिक्षक भेट दितात। दोन व्हरायटीज आसा, बेबी क्वीन आणि अगस्टा म्हणून। ही आता कलिंगणां कितली जाता? एक किलो कितली असतली? एक कलिंगण 10 किलोच्या वयर सुद्धा आम्ही 14 किलो सुद्धा काढले आसा। 14 किलो एक कलिंगण। सध्या काय रेट आहा बाजारात? बाजारात ते 30 रुपीज किलो आसा ना एका काळी। हे तुम्ही दुसरे फावटी लायता कलिंगण काय हेच्या पयली हेच्या पयली लायले आम्ही? लायले, पण थोड्या प्रमाणात लायली। हा, तेन्ना कितले एरियेक लायल्यात? तेने एक हाफ हेच्यापेक्षा अर्धे एरियेक लायले आम्ही। हा, आणि आता कितली स्क्वेअर मीटर आहे ही जमीन? जातले 1.5-2,000 स्क्वेअर मीटर। 2000 स्क्वेअर मीटरान ही कितली लायलेल्या झाडा काय अंदाज? झाडाचे असे ना ते ड्रिपाक कितले येतात लायनी त्या प्रमाणे घातले। कशी लावप ही झाडा काय बियो असता काय? बिये घातले आम्ही। बिये कितल्या अंतराचेर एक घालप बी? आम्ही ती 2 मीटरांक एक घातले। 2 मीटरार एक। आणि कितल्या दिवसांनी लागता हे कलिंगण? तेका सध्यात आता 2 महिने झाले। 2 महिने। आता केन्ना जातली खावपाची रेडी? झाले एक 8 दिवसांनी काढपाचे झाले। सगळ्यांनी हेल्प केले आहे। आता लेबर तितून 2 जण आहात, तसे आमचे बाप्पा म्हणून सगळे विकर्स आहा, बाकीचे आमच्या घरा खायडीचे आसा। म्हणजे एक बाबा चल या मरे म्हटल्यार काय येतात सगळे जाण तसे हेल्प करतात। आणि तुमका ह्या शेतीक रानटी प्राण्यांचो बी काय त्रास जाता? हा, हे आसात, चालूच असता न्हू, गोय रेडी असता सध्या। मागीर फॉरेस्ट बी डेली रावतात थंय। हा, राखण करता तुम्ही रातची। आयज आमी तुयें चिवय ह्या वाठारांतल्या रवी नाईक आणि तांची पत्नी श्रेया नाईक हांच्या शेतात आसात। आणि ह्या शेतात हे फावटी त्यांच्यानी व्हडा प्रमाणान काळंगां रोयल्ली आसा। काळंगां 2 तरेची जातीची काळंगां त्यांच्यानी यंदा पिकयल्या। तातूंत एक अगोस्टा आणि एक बेबी क्वीन अशी 2 तरेची ही काळंगां ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळतात। एक काळींग किमान 14 किलो वजनाचे आसात। आणि सरकारची शेतकी खात्याची ज्या येवजणी असतात ते येवजणेचो लाभ शेतकरी घेत असतात, पण काय वेळार रानटी जनावरां ह्या शेतान येवन शेताची व्हडा प्रमाणात नुकसाण करता। आयज काल आमी जर पळयले जाल्यार एखादो शेतकरी जो सुशिक्षित शेतकरी आसा तो आपल्या शेतीचे वेगवेगळे प्रयोग करतात आणि वेगळ्या पद्धतीन शेती तयार करतात, शेतीत उत्पन्न घेता। पण एखाद्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती आयली किंवा रानटी जनावरां आयली तेन्ना तांकां नुकसाणी जातात। त्या वेळार शेतकऱ्यांक जर सरकारान बऱ्यापैकी नुकसान भरपाई दिली तर ताचो समतोल राखपाक मदत जाता। अशा नव्या जोडप्या खातीर सरकारान वेगळी येवजण करून कृषी खात्या कडल्यान जे येवजणे आसतले योजना आसतले ताचो लाभ खरें म्हटल्यार अधिकाऱ्यांनी ह्या शेतात येवन दिवपाची गरज आसा। रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करपाची गरज आसा। त्या नजरेतून सरकारान यत्न करचो आणि शेतीक प्रोत्साहन दिवचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।